हॉस्पिटलाच्या अधिकार क्षेत्रांत तुया हांगा सरकार न्यू मेडिकल कॉलेज स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला। ह्या प्रकल्पाक लागून पेडण्यातल्या भलायकी सेवा आनी मेडिकल शिक्षणाक महत्वाची वाड जातली। थळाव्या लोकांक फायदो जातलो आनी प्रदेशाची भलायकी मुळावी बांदावळ घटमूट जातली अशें तांणी सांगले। हॉस्पिटल आम्ही आज लोकार्पण केले हे सांगता असताना म्हाका खूप खोस भोगता। विश्वजीत राणे हांच्यानी आज भाषण करता असताना हांव खरोखरूच तांचें पयली अभिनंदन करता की तांच्यांनी ज्या पद्धतीचे डेडिकेशन हेल्थ सेक्टरात केला। सिन्स फ्रॉम द लास्ट मोर देन 2 टर्म तिसरो टर्म तांचो हो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून फ्रॉम कंटिन्युअसली फॉर द 16 इयर्स। त्या खातीर नेटान तांचें अभिनंदन करात। एक रिव्हॉल्युशनरी बदल हेल्थ सेक्टरात तांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात हाडला। 2007 ते 2012 पर्यंत हेल्थ मिनिस्टर असले आणि ताज्या उपरांत 17 पासून आतापर्यंत कंटिन्युअसली हेल्थ मिनिस्टर या राज्याक सेवा दीत आसा। तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल आमी नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे हाचें इनॉग्रेशन केलें। जाल्यार आमी मेडिकल सीट वाडोवपाचें काम आसूनी हें तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल जालां। आयज हांव मुद्दामून तसो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा। घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारा न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो। म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूप बरें दिसता। विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें तांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां। मातशें गणीत चुकलें, तांच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो। तें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जातलो आसलो। पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता। बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदा लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी। जनतेची सेवा सातत्यात हांव पयलीं करीत आसा, आतांय करीत आसा आनी फुडेंय करीत रावचो हीच अपेक्षा दवरता। आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आनी ताज्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर आसतना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आसतलें की ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आनी ते पुराय करपाचो मान आमकां मेळ्ळो। आणि हे पुराय करता आसतना आज की आमी बरेचशे फावटी पळयता की एक्झॅक्टली आमी म्हणटा की पेडण्या तालुक्या खातीर कशा पद्दतीच्यो हेल्थ सोयी उपलब्ध आसा घडये कदाचित थोड्या पेडणेकारां खातीरय खबर ना आनी गोंयकारां खातीरय खबर ना। मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडलें देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिलें आसत जाल्यार ते तुमकां दिलें हेंय सांगपाचो म्हाका खूब अभिमान आसा। तुमी थंयसरल्यो कोणी म्हणजे फॅसिलिटीज घडये कदाचित पळोवंक ना। आज पर डे ओपीडी आयुष हॉस्पिटलांतली मोर दॅन 800 आसा। 800 पेक्षा चड पेशंट दर दिसाक, म्हणजे आमी म्हणटा की मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 आनी 2500ची ओपीडी आसत जाल्यार 800 ओपीडी जी आसा पळय न्ही ती आमच्या आयुष हॉस्पिटलांत आसा। लोक आयुष हॉस्पिटलांत बगीत वचना, थंयसर बरें जाता सोयी मेळटा म्हणून तर थंय वता। हाफ द पेशंट एकदां महाराष्ट्रांतल्यान थंय येता। पण आमच्या लोकांक बऱ्याच जाणांक हांवें कित्याक सांगता बीग एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हाका खबर आहा म्हणून हांव सांगता, कारण आमी जाका म्हणटा की आरोग्यम धनसंपदा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर। खंयचोय आजार जावच्या पयलीं तो जावचो न्हू म्हणून काळजी घेवची ही तितकीच म्हत्वाची आसा। आणि ती काळजी आमच्या हेल्थ सेक्टरात आमी पळयता की प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन हो सब्जेक्ट इन MBBS आणि आयुर्वेदात स्वास्थ्य वृत्तम ह्या दोन्ही सब्जेक्टाच्या सकयल ती करता। म्हणून आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टाब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा। थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन, म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा। म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटीज जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट, बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट हे अवेलेबल आसा। आणि ताकाच धरून आज आमी पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आमी
आज विच इज द लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आनी डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. एट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसीन आसतलें, ऑर्थोपेडीक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां एवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां एवेलेबल केले. फाल्यां सकाळीं तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स द 4 months. म्हजें ऑफिस आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस म्हणजे विश्वजीत राणेचें ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आनी इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाज्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आनी तेज्या उपरांत ICU एस्टाब्लीश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां एवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आनी ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळे कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लीश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें आमी त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आनी गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू एकोमोडेट देम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आमी पयलीं सारकें आमी तांची सॅलरी वाडयल्या आनी ताका आव्हान केलां की तुमी ऑन द कन्सल्टंट बेसीस नॉट एज अ फूल टायम बट कन्सल्टंट बेसीस पेडण्या तालुक्यांतले जे डॉक्टर भायर सर्वीस करता आसत जाल्यार तांच्यांनी घेवन ह्या लोकांच्या सर्विसीसा खातीर तुमी तेंच्यांनी हांगासर जॉइन जावचें जेणे करून आमच्या पेडण्या तालुक्यांतल्या आनी लोकां खातीर ह्यो सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळच्यो हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. विश्वजीत राणे यांच्यानी रायटली परत एकदा हांव सांगता रायटली सांगलें तुमी पळयशा आसत जाल्यार जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तांच्यांनी सिरियसली हेल्थ सर्विसीस सेक्टरा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ना ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट द ह्युमन रिसोर्स तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार मेडिकल सीट आज जे पयलीं 60 डॉक्टर्स जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आवट जाताले आज 200 डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आवट जाता. आमचेच गोंयचे भुरगे जांकां गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन्स मेळटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.